गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री ड्रग्स रेव पार्टी प्रकरणात घुस्पल्लो आशिल्ल्यानूच गोंयांत व्हडा प्रमाणात ड्रग्स रेव पार्टे जातात असो आरोप शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकारान गोंय फॉवर्डाच्या कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान केला. गोंयचो मुखेलमंत्रीच अशा वायट गजालींक तेंको दिता म्हूण गोंय अजून नशामुक्त जायना असोय आरोप आमदार पालयेकारान केला. गोंय नशामुक्त करतलो जाल्यार पंतप्रधानान गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक कुशीक करचो आनी मंत्री विश्वजीत राणे नाजाल्यार मंत्री मायकल लोबोक गोंयचो मुखेलमंत्री करचो अशी मागणी आमदार विनोद पालयेकारान केल्या. मागणी करपी पत्र गोंयचो राज्यपाल आनी प्रधानमंत्र्याकूय बरयतलो अशेंय पालयेकारान सांगलें. नशामुक्त भारत आज जावपाची गरज आसा हें प्रधानमंत्र्यांचें वक्तव्य 15 ऑगस्टाक आयलें आनी त्याच राती कडेन 2 दिसां उपरांत 17 ऑगस्ट नशामुक्त भारत जो जावपाचो आसा ताका हरताळ फासत गोंया भितर म्हज्या मतदारसंघान शिवोले मतदारसंघान एक तो चित्रपट अभिनेतो कमल झवेरी म्हणून ताणें एक रेव पार्टी अंमली पदार्थांची पार्टी धूम धडाक्यान थंय वाजयली. तोच झवेरी म्हणटा तो हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यांक मेळून गेला, राज्यसभेचे खासदार बाब विनय तेंडुलकर हांकां मेळून गेला, म्हज्या शेजारच्या मतदारसंघाचे आमदार बाब दयानंद सोपटे हांकांय मेळून गेला. हाजे वयल्यान अशें दिसता की पयलीं मिकी म्हणटालो ड्रग्सवाल्यांचे राजकारण्याचे बी मिकी पाशेकुमणी संबंद आसा, राजकारण्याचे न्ही हांगा सरकारूच ड्रग्स चलयता काय अशें आतां दिसलां. ड्रग्साचे वेव्हार सरकाराच्या आशिर्वादान चलता हें कालच्या ह्या भानगडी वयल्यान दिसून आयला. ही रेड कित्याक जाली म्हाका अशें दिसता की आमचे नवीन जे DGP आतां बदलून आयल्या मुकेश कुमार मीना तांकां भोवतेक हे सरकाराचे आनी ड्रग्सवाल्यांचे जे हितसंबंध गुंतलेले आसात ते खबर नासतले म्हणून ताणें ती रेड मारली आनी SP शोभित सक्सेना हांणी वचून ती रेड मारून 20-25 जाणांक धरले. आतां हातूंत भितर ड्रग्साचो धंदो म्हणटा पळय त्या धंद्यान रोखडेच पयशे डबल न्हू 10 पटीन जातात. आतां हातूंत भितर राजकारण्यांचे पयशे ह्या चित्रपट तारकां बरोबर मेळ्ळेले आसा आनी तांकां खुली सूट दिल्ली आसा. स्वता सरकारच जर अशा तरेचे धंदे करता जाल्यार तो न्याय आनी कसलो मेळपाचो आसा. आज प्रधानमंत्री ज्या तरेन उलयता की नशामुक्त भारत, पण आज गोंया भितरूच ताका हरताळ फासलेलो वयता. पयलीं एक उडता पंजाब म्हणून पिक्चर आसतालें, आतां हें उडता गोवा करपाचें ठरलां काय कितें म्हणून एक प्रामाणीक आनी आर्जवाची विनंती आसा माननीय प्रधानमंत्र्यांक की जर हांगासर मुख्यमंत्रीच ह्या ड्रग्सान इनवॉल्ड आसा जाल्यार तांकां आज तुमी सत्ते वयल्यान पांय उतार करपाची गरज आसा आनी तांकां पांय उतार करून एक तर ह्या मंत्रिमंडळान दुसरो एक लायक एखादो मंत्री आसा, उदाहरणार्थ विश्वजीत राणे आसात, तांकां मुख्यमंत्री करा
दुसरें म्हणजे मायकल लोबो आसा तांकां मुख्यमंत्री करा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यां कडेन हे सगळें ड्रग्साचें प्रकरण आटपना आनी तांचेच इन्वॉल्वमेंट हांगासर दिसून येता. दुसरें म्हणजे ह्या पुलीस स्टेशनाचे जे पळय इन्स्पेक्टर आसा सूरज गांवस, हांकां कोणाचो आशिर्वाद आसा? हांवें सातत्यान इतक्यो मागण्यो करून सुद्दां ताका निलंबीत करचो म्हणून कितक्यो मागण्यो केल्यो हांवें. तो आनी एक थंयसर PSI आसा विदेश पिळगांवकर म्हणून. हो विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो सगळ्या ड्रग्स वाल्यांक कडेन भोंवता. म्हाका खबर आसा एकदां लास्ट सिजनान अशीच पार्ट्यो जाताल्यो आनी हांव सातत्यान हेचेर आवाज उठयतालो. आनी होच विदेश पिळगांवकर म्हणटा तो हाका 2दा ट्रान्सफर केला अंजुना पुलीस स्टेशना वयल्यान. अशात अनेक प्रकरणांत तो इन्वॉल्ड आसा आनी वेश्या वेवसायांक प्रवृत्त करपाक हेचो खूब हातभार आसा. म्हणून ताका 2 फावटी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर ट्रान्सफर केल्लो. पूण तो सरकारी जावंय कसो परत परत शिवोले मतदारसंघातल्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर परत परत येता. कित्याक येता तो? हेका कोणाचो आशिर्वाद आसा म्हणून तो येता? मुख्यमंत्र्यांक दिसना हें. म्हणून हांव डायरेक्ट साद घालता प्रधानमंत्र्यांक की मुख्यमंत्र्यांक तुमी बेगोबेग पांयउतार करचो. म्हजी मागणी आसा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान. आनी एक थंय दुसरो एक लायक आनी कर्तबगार असो मुख्यमंत्री म्हणून एक तर विश्वजीत राणे आसा, नाजाल्यार मायकल लोबो आसा. अशा तरेच्या कर्तबगार मंत्र्याक मुख्यमंत्री तुमी करचे अशें म्हाका दिसता. पयलीं तरी हांव तें खातें दुसऱ्याक दिवचें अशें म्हणा. पूण आतां म्हजी मागणी आहा ह्या पत्रकार परिशदेंतल्यान की दुसरोच मुख्यमंत्री आज ह्या राज्याक मेळपाची गरज आसा. कालचें जें प्रकरण जालां रेव पार्टीचें, तातूंत भितर जी ड्रग्सां मेळ्ळ्या ती हाय लेवलची ड्रग्सां आसा. आतां अशा तरेची ड्रग्सां जेन्ना अशा प्रोग्रामांनी मेळटात, वो खंयच्यान आयलो ड्रग्स आनी इतको डायरेक्ट जेन्ना अशा तरेन येता तेन्ना सरकारची फूस आसा अशा ड्रग्स चलोवपी लोकांक. आनी हे जे चित्रपट नट आसात हांचे संबंध जे हे पॉलिटिशियना बरोबर आसात हांकां सोदून काडून अशा राज्यकर्त्यांचेर शासन करपाची गरज आसा. म्हणून हांव एक परत पत्र प्रधानमंत्र्यांक बरयतलो, गव्हर्नराकय बरयतलो